Esporazove Murgota caris mouje Sorve sporazove Murgota caris mouje Sorve sporazove Suntos macabota Moja deva sove Otmia canonzata Sorve spora sove Murgota caris moje Sorve spora sove Murgota caris moje Tarna sudvonice Maca angostile Povitridaice Gale maca angle Sorve spora sove Murgota caris moje Sorve spora sove Murgota caris moje Manca motia sugli Sundur sobit killi Wazranni tuiloli Zali tezvontoli Sorve spora sove Murgota caris moje Sorve spora sove Murgota caris moje Bangran Shringar Luli Opurva Kolkoshi Madun Maka Hardi Sobin tu bikili Sorve spora sove Murgota caris moje 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 आमची काळजां मुरगोडटा आमची तोंडां उल्हासता जोई जोई जेजू आमच्या राया इंच मुरगोटलोलीं काळजां इंच संतोसाची तोंडां घेवन सर्गीचे आमचे माये मारये बराबर जेजू धांवून तुजेशी आयज आमी आयल्या खरो सोडवणदार जिवो जेजू देवाचो एकलोच आपुरबायेचो पूत बो पवित्र साक्रामेंतान रावन ताबेर्नाकलान जियेता सोडवणदारा जेजूचें देवाच्या पुताचें पयलें ताबेर्नाकल जाल्ली आंकवार मारिया तिचे सांगाता आमच्या सोडवणदाराक बोजूंक वंदूंक ताची तुस्त करूंक हे सांजे
बो पवित्र संस्कारा उजीर आमी आजीर जाले. दिनवास तुका, आर्गां तुका, महिमा तुका, वंदन तुका. बो पवित्र संस्कारा नासलेल्या जेसू, मारयेच्या भुरग्या, देवाच्या पुता, सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान, सगले सुक्तेन, सगले खालतिकायेन आमची मान भागावन सुमया आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. बो पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर ह्या वेळार दवरून आंकवार मरेक सांगाताक घेवया. रुजाईचो दीस आयज. सगल्याहून पयली शीस जेजूची, सगल्याहून पयली जेजूक सांबाळली, जेजूची आपुरबाय केली, जेजूक वाडयलो, जेजूक समजली. ती जेजूची आवय आमचे बरोबर आयज ह्या वेळार बो पवित्र संस्काराचे भोजणेन आजीर जाल्या. आमची नदर बो पवित्र संस्काराचेर दवरून ताची भोजवण चालू दवरुया, ताका भोजुया, ताका वंदुया. तो एकलोच आमचो सोडवंडार, तोच देवाचो पूत, तोच आमचो सोमी, आमचो धनी, आमचो देव. ताका घेवंक सगले खालतिकायेन आनी देवाची खुशी करून मुखार चल्लली आंकवार मारिया, जेजूची आवय, आमची आवय, आमकां जेजूशी हाडटा. आपलो पूत आमचे पासत तिणें दिला. देवान धाडलेलो आपलो पूत आंकवार मरी उदेशी ह्या संवसारांत येवन आमचो सोमी जालो, आमकां बऱ्या चोरवाक व्हरूंक आमचो गवळी जालो, आमकां पातकांतली सोडूंक आमचो सोडवणदार जालो. तू हे स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. सगळीं गावया. तू हे स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए
सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा Rosary Saibinichi Porop. A family that prays together, stays together. आमचो पाप साहेब जुआंव पाऊल दुसरो आपल्या सगल्या भाशणांतल्यान अशें म्हणटालो कुटुंब जे सांगाताक मागणें करता तें सांगाताक जिवंक पावता सांगाताक उरता सांगाताक भोंवता कित्याक सैताना आड हें कुटुंब झुजूंक पावता तेर्साचे मागणे बॅटल ऑफ लेपांतो हें झूज सोगले तुर्कीचे आमी जाणो ते वेळार फौज आसली ती सगली आख्खे युरोपाक ते जिखूंक सोदताले आनी ह्याच झुजांत तांकां आडायले तेन्ना पाप साहेबान संवसाराक
हे तेर्साचे मागणे सायबीण माईच्या विणवणेन हे झूज बोंद जालें म्हूण भेटुयलें. आनी दर एक सायबीण माईचें दिसणें आमकां सोगल्यांक तेच आनी मागणें करूंक आपल्या पुताचो उदीक आनी उदीक पाटलाव आमी करूंक उलो मारता. मागणें करात, तेस करात आनी तुमच्या पातकां खातीर सोडवण सोडून घेयात. तेर्सा उद्देशी आमी दिसपोटी आमचे मागणें करूंक, कित्याक ती जावन आसा तेच जावन आसा आमकां एक ब्रेवेरी सादे मनशांक. जशे पाद्री पवित्र सोबेचे मागणें करतात, जशे माद्री पवित्र सोबेचे मागणें करतात, ते भाशेन तेच आमकां एक दिसपोटे मागणें. ह्या मागण्यांतल्यान आमी सैतानाचेर झुजूंक पावता. ह्या मागण्या उद्देशी सोम्याचो पाटलाव करूंक आमकां घोटाय मेळटा. हे मागणें करतना देवाची आनी भोव करून जेसून केल्ल्या सोडवणेच्या इतिहासाचो उगडास आमी करता. मारयेन हे सोडवणेंत सगलो आपलो सहकार दिलो. पूण जेन्ना आमी तिवूस करता तेन्ना तेसान ह्या मागण्यांत आमी आख्खी रुजाय नियाळटा तेन्ना देवाचे सोडवणेचो इतिहास आमी उगडो करता. आनी उगडाप करून दर एक खूण आमी म्हणटा तेन्ना देवाचें बरेंपण आमच्या जिविताचेर, आमच्या जिवितान आसलेलें, जिवितान येतोलें, जिवितान आमकां मेळटलें ताचेर आमी नियाळटा. आमी म्हणटा म्हजे जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतले वर सर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेली. जिवितान सोम्या पातकी आमी अस्कोत आमी आमच्या जिवितान जायते आटे विटे येतात तेन्ना निराशे मनीस आमी. पूण तुज्या मागण्याचो फोड ही रुजाय आमकां दिसपोटी उदीक आनी उदीक उकोंड करूंक आदार दिता. आमच्याच असोकतायेचेर झुजूंक आमकां बोर दिता. आमच्या जिवितान भोव करून आमचें कुटूंब एकवटान रावंक आमकां आदार दिता. मागणें करूंक उदीक आनी उदीक देवाची सोडवण आमच्या जिवितान नियाळूंक आमकां तेर्साच्या मागण्याचो उदीक मोग दी सोम्या. सुवादी तुझे नाव मारिया, मोगान उचारता, भुरग्या पोणार्तावन मारिया, काळजान ते सांबाळटा. सुवादी तुझे नाव मारिया, काळजान उचारता, भुरग्या पोणार्तावन मारिया, काळजान ते सांबाळटा. मारिया मारिया मधुर गीत मोच्या तोंडार, कुर्बेजोर मोच्या ओतम्यान, ओ मोर भांगार मोच्या काळजान. मारिया मारिया मधुर गीत मोच्या तोंडार, कुर्बेजोर मोच्या ओतम्यान, ओ मोर भांगार मोच्या काळजान.
From the time when Archangel Gabriel appeared to Mother Mary and said that you will bear the Son of God the Father. And she said, I am the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. And from that moment, Mother Mary जेन्ना वय मुळे she traveled the entire journey. आनी हें आमकां तेरसान जेन्ना मिस्तेर म्हणटा आमी सोगलें आमकां दिसती पडटा. पयलीं जेन्ना ती एलिझाबेथाची गेली, ताजे उपरांत जेन्ना जेजू क्रिस्ताक जल्म दिलो, थंयसान तांणी धांव मारची पडली. पवित्र फामील तांकां इजिप्टाक पोवचें पडलें बाळका जेजूक सेव करपाक. जेन्ना परतून आयलीं आनी पवित्र टेंपलान गेल्लीं भेट करपाक देवाची, आनी जेन्ना बाळूक जेजू सांडलो, द एन्झायटी that Mother Mary and Saint Joseph went through, and the joy in finding him. ताजे उपरांत जेन्ना जॉर्दनान he was baptized with the Holy Spirit by Saint John the Baptist, and he started his ministry. Thunsan, doing the will of the Father up till giving up his life on the cross and giving us his mother to us as our mother. And जी उतरां देवान म्हणली, I am the way, I am the truth, I am the life. आमकां ताणें एक आवय दिल्ली हा जी आमकां ती वाट दाखयता. She shows us the way, she shows us the truth. She leads us to a new life promised by her son Lord Jesus. आनी जेन्ना तेरसान आमी हे सगळे मिस्तेर म्हणटाव, we relive the entire life that Mother Mary spent with her son, our Lord Jesus. देवाच्या पुता मनशा सोयम दिवच्या मनशाच्या तारकार घेवंक तुज्या कुसव्या देव तुका विचता तूं कबूल आसाय. हांव देवाची चाकोर तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गोडो. हांव देवाची चाकोर तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गोडो. Saints such as John Paul II, Saint Maximilian Kolbe, Mother Teresa, Padre Pio, and many more were devoted to the Rosary. Taking their example,
we need to make time to pray a rosary each and every day. And if we make this effort, great and beautiful things are possible. And here are some reasons why we really need to pray the rosary daily. Reason number one, we need the rosary to fight daily temptation. The evil one is real and he wants us to fail and fall back into our sin. He wants us to break our relationship with God. But do not fear. We have a powerful advocate and one that the evil one fears above all others, and that is Mother Mary. And in times of temptation, when you feel weak, pray the rosary. Pray for Mary, Mother Mary, to be with you, and she will protect you from the lies of the evil one. Reason number two, we need the rosary to take rest and find calm. There are many times when we feel burnt out or tired, and this is exactly the time we need the rosary more than ever. Our lives are busy and we sometimes don't have a minute to spare, but we still make time to stare at our mobile phones or to watch television. Activities that leave us more tired than what we initially were. So put down that mobile, pray the rosary, and find true rest in a few quiet moments with our Blessed Mother. Reason number three, we need the rosary to pray for others. How often have you promised to pray for someone else only to forget? Or maybe you remember to pray for them but end up offering little more than a mental prayer for the cause. How often have you been confronted by people or maybe situations in our own lives that need real prayers, and you want to pray for them? The rosary once again is the answer to these problems. And reason number four, we need the rosary to pray for world peace. When Mother Mary appeared to the children at Fatima, she told them to pray the rosary for world peace. And during that time, it was the time of World War I. So the need for peace was very real. And now it's been 8 months and the war between Ukraine and Russia is still ongoing. Whether it be peace between world powers, peace in our families, peace in our countries, our communities, or peace in our relationships, the peace of God is something we must always ask for. And we can obtain it through the rosary, because the rosary is a perfect prayer, and our Blessed Mother will be pleased to hear us pray it. Trust in her goodness and the power of the Holy Rosary. Tu soput cursar, tuż dolia मुखार, प्राण सोडूंक वेता, मनशाच्या तारणा, तुझ पुताक भेटून, तूं कबूल आसाय.
हांव देवाची चाकून तुवें सांगलाय तोशें म्हजी सवें गोडो. हांव देवाची चाकून तुवें सांगलाय तोशें म्हजी सवें गोडो. मोगाळे माये रुजाय सायबिणी पयली सीस तूं जेजूची जाली आनी तुज्या मोगान ह्या बालकाक तुवें वाडयलो आनी बालकाक वाडोवंक जायती तुका दूख कोश्ट सात दुखी तुवें भोगल्यो. जेन्ना जेजू जल्मला त्या दिसाक एरोद पाटशाय आनी एक राजा जल्मला म्हणून रागाबरीत जालो. आपूण राजा आसतना आनी दुसरो राजा नाका. आनी विद्वान जेजूक भेट करूंक गेले तेन्ना एरोदीन म्हटलें, तुमी वसात आनी बालकाची खबर घेयात आनी म्हाकाय सांगात, कित्याक हांवें ताका नमस्कार करूंक जाय. पूण विद्वानांक दुसरेच वाटेन देवान पाठयले आनी एरोद पाटशाय रागान भरलो आनी 2 वर्सांच्या सकल बालकांक मारून उडयलेत. तेन्ना एरोद संपलो तेन्ना बालकाक घेवन परतून आवय जेजू जाल्याक आयली आनी हे भाशेन जायत्यो सात दुखी सायबीन मायन ह्यो सोंसल्यो आनी आमकां बालूक जेजू आपल्याच्या पुताक दिलो. मोगाळे माय, सगळ्या आख्या संवसाराचेर देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आयज जायतीं झुजां मारामारी केस्तांव पेटल्यान तेन्ना तुवें म्हटलें, मागणें करात पिराजीत करात, तेर्साच्या मागण्यांतल्यान जैत मेळटलें. आनी मोगाळे माये, मागता माय, जेन्ना रशिया आनी युक्रेन ह्या देशान आयज कितलेच म्हयने जाले सवस काय ना, हें गैर बंद जायना. मोगाळे माये, त्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचें काळीज मौन उजवाडाय. जायतीं आपल्याची युक्रेनाच्या देशांतलीं जावं भुरगीं जावं तरणाटीं आपल्याच्या गांवघरा परत येवंक सोदतात, पूण तांकां मेळना जायत्यो अडचणी. मोगाळे माये, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल माय, आनी हें झूज बेगीनूच बंद जावंक तुजी कृपा आशिर्वाद घाल माय. जेजू कडेन मागून त्या युक्रेन आनी रशियाच्या देशाचेर. सायबीन माय, एक गोऱ्याब्यान हे तेर्साचें मागणें कोत्ता तेन्ना
कितली आमच्या गोलाब्यान सहजकाय शांती मेळता, आमची पेशपिळा पयस जाता. पूण जायते पाटी माय आमच्या भुरग्यांक हें तेलसाचें मागणें कोत्ता आसतना करूंक लज दिसता. जायते पाटी हो तेज करूंक ती आळसाय काडटात, वो वेळ ओगडायतात, वो तेज करूंक घरान हाजीर जायनात. तेन्ना माय हो देवचार चड आनी चड खुशाल जाता. हे आमच्या भुरग्यांचें तरणाट्याचें मोन उजवाडाय माय, तांचें गिन्यान वाडय माय, तांकां तुज्या मोगान भर माय. आनी ह्या तेलसाच्या मागण्यांतल्यान सगल्यांक आमकां पिकोवणी दी. आमचेर, आमचे गोंयचेर तुजो भरपूर आनी आख्ख्या संवसाराचेर ह्या तेलसाच्या मागण्यांतल्यान तुजो भरपूर आशिर्वाद आनी बेसांव घाल माय. तुजो पूत जातलो दुखीचो मनीस आनी आत्मो तुजो दुखीच्या बाल्यान विदलोलो जातलो. तूं कबूल आसाय हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गडो. हांव देवाची चाकोर, तुवें सांगलाय तशें म्हजे सवे गडो. मारिया देवाची माय, मारिया जेजूची पयली शीस, मारिया जेजूचें ताबेरनाकल, देवान विचून काडलोली, देवाच्या उल्याक होय म्हणलोली. पवित्र पुस्तक तिका वाखाणटा, पवित्र पुस्तक तिची तोखणाय करता. पवित्र पुस्तक मारिया जेजूची माय आमची माय करून दिता. जेजू ह्या वेळार तुजें उतर आमच्या कानार सादय. तुजे माये मारये विशीं आमकां सांग. कशे भाशेन ती देवाची माय जावंक तयार जाली, आमची काळजां मनां उगड. God, nothing is impossible. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. सोडवंडार जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना ओचोरियां मिलाग्रींनी आयलो. जें घडोवंक नजो आसलें तितलेंय घडलें. आंकवार चली गोरबेस जावप, वांसटे बायलेगेर भुरगें जावप, जिविताची सुरवात जंय जावंक शकनासली थंय जिवीत उपजलें. Life came forth where in normal circumstances it is not possible. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवाची ओचोरियां, देवाच्यो मिलाग्री जरी तर आमचे सवें घडटल्यो जाल्यार वयलें काम मारयेन केलें आयक.
Listen to that word. घडी आपल्या वावरान गुल्ल आसली, घडी चिंतना मनार आसलेली, घडी थोड्या प्रश्नांक जबाब मेळो नासलेलो, भितरल्या भितर काळीज उलपतालें, भितरल्या भितर देव संदेश दिवंक सोदता ताची तयारी जाताली. आज गाब्रिएल उलयलो, नमान कुरपेन बोल्लोली, हेल full of grace. Full of grace. कुरपेन बोल्लोली. ही उतरां आयकून घडी मारी आपणा भितर देव कृपा आसा ती अणभवताली. त्याच बरोबर अजाप जाताली. कित्याक ह्या उतरांनी म्हाका उलो केला. कोण हो, खंय तावन आयला? आज गाब्रिएल देवाच्या म्हऱ्यांत आसता, देवाचो संदेश मनशांक पावयता. होच संदेश घडये भिरांतीचो कसो दिसता. डू नॉट बी अफ्रेड मॅरी. भियेनाकाय. देवा सोबें तुका कृपा मेळ्ळ्या, कित्याक देवान तुका वेचून काडल्या. आयज न्हय, काल न्हय, पूण आपले पूर्व येवजणेन देवान तुका वेचून काडल्या. तुज्या आवयच्या कुसव्यान तुका रोचतना तुका वेचून काडल्या. त्या पासत नमान कुरपेन बोल्लोली, हेल फुल ऑफ ग्रेस. देवान वेचून काडलोली, देवान तयार केल्ली आंकवार चली. प्रवाद्यांच्या सांगण्या प्रमाणे गर्भेस जातली, एका पुताक जल्म दितली. ताका देवाचो पूत म्हणटली. जेजू हें नांव तूं ताका दवरतली. जेजू संवसाराचो सोडवंडार पातकांतली सोडवंक आयिल्लो, मनशाचें तारण करूंक आयिल्लो, मरणांतली आमकां सोडवण दिवंक आयिल्लो. मारये वरवीं तिच्या होयकारान ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी जालें. इट वॉज डन. देव मारयेच्या कुसव्यान मनीस जालो. आनी ह्याच पासत देवाची माय आंकवार मारिया. देवाची माय कशी ह्या पुताक न्हयच फकत जेजू हें नांव घालप, पूण ह्या पुता बरोबर कोश्ट त्रास सोंसप. संवसाराच्या आट्या विट्यांनी जेजूचो सांगात, मनशांची सोडवण करूंक मनीस जाल्लो देव दर दिसा मनशाळ्या कोश्टांतल्यान वेता आसतना, मनशाळी भिरांत ताचेर येता आसतना ती भागीदार. पूण सगळ्या कोश्टांचेर, सगळ्या त्रासांचेर,
सगळे भिरांतीचेर, सगळ्या मरणादीक घडयांचेर जेजू वरवीं तिणें जैत व्हेलें. आनी ह्या पासत ती जाणा, शी नोज हाव टू फायट इवल, हाव टू गेन विक्ट्री, हाव टू सफर, हाव टू एंड्युअर. सगळें ही देवाची माता मारिया, रुजायेची सायबीण जाणा. She has gone through all this and she has come out victorious. जेजूच्या जैतान ही जैतिवंत. पूण हे आपलें जैत न्हयच फकत आपणाक, पूण जेजून खुर्सार मरता आसतना ही तुजी आवय, हो तुजो पूत म्हूण आमकां सगल्यांक तिच्या हातान घातल्यात तेन्ना हेंच जैत आमकांय ती दिवंक सोदता. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. जोण एकलो आमी आमचे कोश्ट, आमचे त्रास आनी आयज संवसारान जें कितें घडटा फुडें आमच्याय मनार जायतीं चिंतना, फुडें आमच्याय काळजान जायते पावटी भिरांत, फुडें आमच्याय मनार जायते दुबाव. दोळ्या मुखार जें कितें घडटा तें आमकांय भिवयता, भरवसो तोडून उडयता. देखून संवसार आयज भरवसो नासलेलो जाला, होपलेस वर्ल्ड. आनी ह्या भरवसो नासलेल्या संवसारांत मनीस परतून परतून पातकान पडटा. Occasion to sin at every moment in this hopeless world created by sin, hopeless world shown by the Satan to distract us, to take us away from God. देवाच्या गोपांतली आमकां पयस व्हरूंक सैतान सगल्या वेळार आपलें काम करीत आसा. भिरांत, दुसोंग, हिंसा, झुजां, उचांबळाय एकार एक आमचेर पडटा. आमची समाजीक परिस्थिती, आमची खासगी जिविताची परिस्थिती, आमची आर्थीक परिस्थिती, आ फॉलिंग इकॉनॉमी, सगळें आमकां पातका वाटेन ओडटा. आ फेलिंग गव्हर्नन्स, आ फेलिंग पीपल आमकां आनिकूय दुखी करता. हार जिवितान मानलेली आसा. वी हॅव गिवन अप. देर इज नथींग वी कॅन डू. आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी कितेंय केल्यार कांयच जावचें ना. बरवशाची 2 किरणां आमी पळयतात जाल्यार रोकडोच कोण तरी घात मारता. वी आर बॅक टू स्क्वेअर वन. बरवसो तुटला, भिरांत वाडल्या, जैत दिसतीच पडना. आनी देखूनच मारिया आमची माय, देवाची माता, वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या स्वातांचेर दिसती पडून उलो मारता, सांगता आमकां आमची परिस्थिती. I can see the souls being thrown into the fires of hell. हो तुजो पूत, ही तुजी आवय म्हणलेलें. पूण ह्या भुरग्यां पासत जीं भुरगीं
ह्या सासनाची हार घेवंक पावलेलीं आसा तांची काळजी आसा. देखून जें कितें घडोवंक नजो तें घडोवन ती दिसती पडटा. प्राचीत मागणें सगळ्या आत्म्याच्या सोडवणे पासत आजून मागता, वाट दाखयता आमकां. ओ मादर, हाऊ डू वी प्रे? वॉट डू वी डू? आमी कितें करपाचें? हे तेर्साचें कोंत. हातयार जैताचें, हातयार देंवचाराचेर आड वचपाचें, हातयार देंवचाराक हारोवपाचें. तेर्साच्या मागण्यान नियाळ कर जेजूच्या जिविताचेर. सोडवणदाराची वाट स्वर्गार्थावन देऊन आयलोलो जिवो उंडो कशे भाशेन संवसारांत आयला, संवसारांत येवन कसलें जिवीत जियेला. आमचे सारके कोश्ट मरण सोंसलां, पूण ह्या मरणाचेर कोश्टांचेर ताणें जैत वेला, मुकुट जोडला. देवाच्या मागण्यान नियाळूंक आमकां फावो जाता. जैताची वाट आमचे मुखार आसा. बिलीव, ट्रस्ट, कम फॉरवर्ड. ह्या वेळार मी भोव पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद घेवंक तयार जाले हांव तेन्ना जें आमी नियाळ्ळां तें आमच्या मनान दवरुया. तेर्साच्या मागण्या वरवीं आयज तुवें कित्याचेर जैत व्हरूंक जाय? आयज तुज्या गोराब्यान खंयच्या प्रश्नाचेर जैत व्हरूंक जाय? आयज तुजो गांव, तुजें राज, तुजो देश कसल्या जैताक रावता, कित्याची गरज आसा, हें सगळें तुज्या मनान हाड. संवसाराची शांती पासत, संवसारान बरेपण येवचे पासत माग. जेजू मारयेचो भुरगो, देवाचो पूत, भोव पवित्र संस्कारान तुजे मुखार बरेपणी जिवो आसा. तुजी मागणी मारये बराबर ताचे मुखार दवर. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते करून दिमेर रावून आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. आनी सगळी आमची मागणी, खासगी मागणी, आमचे परजेची मागणी, राज्याची, देशाची आनी संवसाराची मागणी ताका उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बापाच्या एकल्याच पुता, स्वर्गीच्या बोळीश्ट राजा, स्वर्गार्थावन देवून आयलाय, संवसारान माटू घाला. नमस्कार
वाटसुरा स्वर्गा रस्त्यार भुकेचे सोंपले सुस्कार उंड्याचे घेतले रूपणे जालोय तूं जेवण आमचे नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता दादोशी बाबा मोदे जाता तोर काळीज तुझे हांगासोर तुझे सुरशी मुरगोठात काळजां आमची नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता सदैव जावं देव, सदैव जावं देव, सदैव जावं देवाचें भोव पवित्र नांव, सदैव जावं देवाचें भोव पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावं जेजूचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावं जेजूचें भोव मोडीक रोगोत, सदैव जावं जेजूचें भोव मोडीक रोगोत, सदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या, सदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या, सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवंडार, सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवंडार, सदैव जावं देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारी, सदैव जावं देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारी, सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर संभोव, सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोटावीन गोर संभोव, सदैव जावं मारयेचे अनंतवंत कुडी आत्म्या सय स्वर्गा व्हरोन, सदैव जावं मारयेचे अनंतवंत कुडी आत्म्या सय स्वर्गार व्हरोन, सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदैव जावं भाग्यवंत सुसे मारयेचो भोव निर्मळ पोती, सदैव जावं भाग्यवंत तुजे मारयेचो भोव निर्मळ पोती, सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय, सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय. खुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माय आमकां तुज्या तिरान सांबाळ सोदां खुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत